तेरू कार्तिक पुन्नव म्हाका मस्तू इष्ट. सोयीर आयल्यार मात्र सुधारसूचे कश्ट. नवी नवी कीर घेनेसचे म्हाका मस्तू इष्ट. वापास घड करचे मात्र कश्ट. गीता सुधीर कामत कार्कळदಕ್ಕೂ आयलेंची हानी फेसबुक आनी स्टेटस अंतू कविता बरोवन घालतासोची. हानी हे कविता बरोवच्याक एक उद्देश आसा. 1000 कविता बरोवका म्हणून उद्देश री हे कविता बरयतासोची. येदोळू 500 कविता जल्ला. हांव मस्त मोगानी गीता सुधीर कामत तांकां वेदी वैरी आपयतास. सगळ्यांक नमस्कार. हांव गीता सुधीर कामत म्हणून कार्कळदकून. हांव व्हड कवी न्ही. म्हाका इन्स्पिरेशन दुंडीराज माम. हांव आजी थंय तांकां पळयलेलें ना. खाली पेपरार तांणी बरयलेलें कवनां वाजूचे. कॉलेजा आसतना कवनां कॉम्पिटिशना खातीर बरोवचें आशिल्लें. आतां एक 1.5 वर्स दाखोवन तांगेले कवनां वाजून हांवें एक तशी जावका म्हणलें एक आशेन तशी बरयता म्हूण न्ही एक प्रयत्न करता आसा. तशी प्रयत्न करता 1.5 वर्स दाखोवन 500 घेवन पाविल्लें आसा कवनां. कशी बरयतास म्हूण हांव गोतना जाल्यार तुमगेले एदर सांगच्याक एक आजी फर्स्ट टायम आयिल्लें आसा एक प्रयत्न करता. आजी हांव कवन मिगेले अनम एक उडगासो मिगेल मोगाची अनम आपोची तिक हांवें मामम मर्तल ती 18 ती कासू तोंडार केदनाय तिगेले मंद हासू करतल म्हाका मस्तू मोगू हट केल्यार दाखयतल म्हाका वागू तीण कोरची दाळी तोय आहा कस पोरंबोळू ताजी ಒಟ್ಟು संगातीक करतली पतड्या लोळो तिगल एक पोडी पन्ना पेटी रक्कून बसतले आमी ताजी खातीर आमकां खावची आशी बोंच्या वतन तिणें बाय सरतली आमगेल सवारी सांगतली हंगाय पाटी सोणाची मू मारी उत्तर हें मोगान सांगचें आमी तशींची तिका मोग करचें सगळे संसारू सुधारशितली घरा यजमानी म्हणून घेतली आजी एक उडगासू तिगेले अशी. आनी एक सन कवन बरोवन हाडलेलें आसा तेव्हा एक सांगच्याक हांव प्रयत्न करता. तेरू कार्तिक पुन्नव म्हाका मस्तू इष्ट. सोयीर आयल्यार मात्र सुधारसूचे कश्ट. नवी नवी कीर घेनेसचे म्हाका मस्तू इष्ट. वापास घड करचे मात्र कश्ट. रांदप करचें म्हाका मस्तू इष्ट. आयदनां बरो घासूचें मात्र भारी कश्ट. भोंवची म्हळ्यारी म्हाका मस्तू इष्ट. वापास येतरी काम करूं कश्ट. खर्चूचें म्हाका मस्तू इष्ट. दुड्ड करूं मात्र भारी कश्ट. मिगेल कश्ट कोणाला सांगचें हांव आळशी म्हणू नाका तुमकां कळचें. सगळे कवी विंगड व्हड कवी पळोवन तांगेले निमती स्फूर्ती घेवन बरयचें स्टार्ट केलेलें. आमी सगळें तशी करता आशिल्ली. आमी बरयतना कोणूय एकलो आमकां मॉडल म्हण आशिल्लो. आतां तुका उडुंडी राज्य वो तसले कोणी जेव एक हें जाल्यार तांकां कसलें मागशी पडका म्हणना पायशिका असले कविता बरयले जाता जाल्यार इट्स व्हेरी गूड. कोणाकय लायक एक च्या गोत आशिल्लें मनशां दाखोवन ಸ್ವಲ್ಪ सिलेक्ट करून एक बूक हाडी लायक आसा. एक विषय सांगता हांगा सुमार जन दोग तेंच्यान वाजयता न्ही हे अंत्यप्रास दवरून कविता बरयला. अंत्यप्रास मात्र एक जाल्यार म्हणून आतां इश्ट कश्ट तसले कडेन पळय अंत्यप्रासारी जी कविता जावको म्हूण ना. अनुप्रास आसा दोनी अक्षरान प्रास आसा बरी तितले न्ही अक्षर अक्षराक प्रास जेवचे आसा. सिरिवारी जाता वरपारी जाता तारा कुसुमदिंदे म्हणून बेंद्रे सांगतना ते त्या अंत्यप्रासार तो रक्क न्ही एक ಚಿತ್ತಗಟ್ಟದೆ ಹುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೆತ್ತೀತೇನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಅಂಥ ರೂಪ ರೇಖೆ ಮನ್ಸು ನಡಿಗಾನ್ सांगतना लास्ट अक्षर ಆಗ್ತಾನೆ ವೇಟ್ करनी इत्याक येचस म्हूण तुमगेले पुरंदरदासले कुंकुमांकिते पंकजलोचने ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿಯ ಮುನ್ಸೋನು ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವೋ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ कुंकुमांकिते पंकजलोचने ವೆಂಕಟರಮಣನ बिंकद राणी बिंक म्हणून सांगितलं विंगडे एक अर्थ येता पळय तशी प्रत्येक शब्दांतू एक
एक प्रास हाडल्या रे ताजेत आनीकय लागच्यात पद म्हणून जस्ट एक किवी मात म्हणटा पळय ते Thanks. दिवन तुमकां एक सर्टिफिकेट बारे लायक करून नाटकीय शैलींत कविता वाचन केलेलं गीत माईक अभिनंदन.